Gesù Cristo, Purari Punascha, Namo Namo Sarvandara, Sakralaitam Karacha, Namo Namo Gesù Cristo, Punyarupali Punascha, Namo Namo Sarvandara, Sakramentam Karacha, Serviço tu Amkamelo Kravla, Lipon Lipon Tuve Undia Cheru Ketra, Undia Vainai Tuam Chikan Sata, Ancha Mogan Boron Tuka Samarpita, Namo Namo Jesu Krista, Punyarupali Punascha, Namo Namo Sarvandara, Sakramentam Karacha, Jesu tu Duka Sango Aya, Tujhe Tan Bulswon Ashim Hangaravya, Jesu ye Amka Melo Toye, Tujhe Gurpeche Denya Bandar Gevne, Namo Namo Jesu Krista, Punyarupali Punascha, Namo Namo Sarvandara, Sakramentam Karacha. Lagi serta somnya sangka tuji gorsa, tuji sangira wong wisata jini gorsa, sentu satawami kirun tuji darshan, sakshi tuja Amin tuja povri sparshan, Namo Namo Jesu Krista, Punyarupali Punascha, Namo Namo Sarvandara, Sakramentam Karacha. Alleluia, 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 Mogolan Jesu, ya bo pavitra sakramentant
तू खरोच हजर आसाय ह्या उंड्या रुपी तू लिपोन आसाय तुझे हजर पोवन आमकां हर एकल्याक दिवन आसाय सोम्या ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुझे हजर पोवन ह्या घडी आमी वळखून घेता तुका आमी आराधन करता तुका आमी नामान करता तुका आमी स्तुती करता सोम्या जेजू आमी तुजे मुखार सरपटल्या आमच्या जिणेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या आमच्या जिविताचे कश्ट पिडा शिडा समस्ये तुजे लागीं उलोवंक आयल्या सोम्या जेजू तुजो सांगात ह्या घडी हांगासर भोगूंक आयल्या सोम्या ह्या पवित्र साक्रामेंतांत तुझी गोडसाण सांगताना आमच्या जिविताची गोडसाण विसरूंक हांगासर आयल्या सोम्या आमचे संगत राव सोम्या ह्या आराधना वेळार तुझें दर्शन दी तुजो सांगात आमकां हर एकल्याक दी आमचे संगत राव सोम्या जेजू तुका आमी नमान करता तुका आमी आराधन करता आमकां संपूर्ण तरान तुज्या पांयां तळ आमी समर्पण करता आनी तूं आमचो देव खरो देव नीज देव जीव देव म्हणलें मानून घेता संपूर्ण आमी तुका साश्टांग नमस्कार करता आराधन करता आमकां तुज्या कृपेन बरो आशिर्वादांनी बरो ह्या आराधना वेळार आमचे संगता तूं राव हांगासर आसल्यांक मात्र न्ही ह्या माध्यमा मारिपात कोण सगळ्या ह्या आराधनान वांटेले जाता हांकां हर एकल्याक तुज्या कृपे बेसावांनी बर आशिर्वादांनी बर हर एकल्या सांगता तूं राव सुमयान जेजू तुका जावं आराधन तुका जावं महिमा नमान तुका जावं स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Aradan tuka sumyan jesu. Aradan tuka sumyan jesu. Aradan tuka sumyan jesu. Vandan tuka sumyan jesu. Naman tuka sumyan jesu. Stuti tuka sumyan jesu. Jai tuka sumyan jesu. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो या भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी आसाव हो थोडो वेळ या जेजू सांगता खोर्सूंच्याक आमी हांगासर आसाव मोगाच्यानो. तसो जेजू 2025 वर्सां आदी या संवसाराक आयिल्लो लोकांक भेटल्लो लोकांच्या घराघरांनी गेल्लो हर एकल्याक भलायकी बरेपण दिल्लो तसो जेजू दुसरो कोणी न्ही तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये आमचे सांगता आसा मोगाच्यानो. आमकां हर एकल्याक मेळोवंक तो आयला आमच्या हर एकल्याच्या सांगता रावोंक तो हांगासर आसा आमकां हर एकल्याक तो पळयता. मोगाल भवन आनी बहिणीनो लुकाचो वांजेल अध्याय 19 वाक्य 1 वाचताना जेजू आनी जाकेव आतां जाकेवाक जेजूक पळोवची उर्बा आशा आसली आनी तेतून धांवता रुमडीच्या रुखाक सोरता कित्याक ताका जेजूक पळोवची आशा आसली. ताणें जेजूक पळोवच्या पयलें जेजून ताका पळयलो. जाकेवा सकला देंव वेगी सकला देंव ताचें नांव काडून ताका आपयलें आनी त्या घराक जेजून बाचावी दिली. मोगाल भवन आनी बहिणीनो वस्तू जेजू हांगासर आसल्या आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान वळखता. म्हजें आनी तुजें नांव ताका कळीत आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिविताची हर एक संगत ताका कळीत आसा. आमचो देव तसलो तातूंत किर्तन 139 वाक्य 1 आमी वाचताना केदना तूं बसताय केदना तूं उरताय केदना तूं आड पडताय केदना तूं कितें करताय खंय वताय कालें करताय इवन तुज्या जिबेचेर उतरां येवच्या पयलें तूं कितें उलोवंक वेताय ताका कळीत आसा. म्हज्या आनी तुज्या विशयांत हर एक संगती कळीत आसो जेजू क्रिस्त आमचे समकार आसा. मोगाल भवन आनी बहिणीनो तेन्ना मस्तपटी म्हणचें आमी ताका फटोवयेत आका फटोवयेत पूण ताच्या मुखार येताना हांव आसल्या पर्यंत तेन्ना हांवें म्हणचें आय एम नेकेड बिफोर यू जीजस. हांव तुजे मुखार विणगो कित्याक तो म्हाका हर एका घडये पळयता. एवरीथींग ही नोज अबाउट मी. म्हज्या विशयान हर एक संगती ताका कळीत आसा.
इवन म्हज्या जिबेचेर उतार येवच्या पयलें हांव कितें उलयतां तें ताका कळीत आसा. तसलो सोमी आमचे सांगाता आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी उलो मारतना ताका आयकता. आमी ताचे कडेन उलयतना आमकां हर एकल्याक तो आयकता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या कुरड्यान बोबो मारल्यो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. सगळ्यांनी सांगले तोंडाम, पूण परतूनी पातयेनीन जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर, बिरमोत पाव म्हूण तो बोबो मारलो. ताची बोब जेजूच्या कानान पडली. जेजू रावलो. ताका आपोवंक सांगलें. आज आमी ताचे मुखार आयिल्लीं ताका उलो मारतना, आमची काकुळट कर म्हूण मागतना आमकां हर एकल्याक तो पळयता. आमकां हर एकल्याचेर काकुळटीचे नदर घालता, बिरमोतीची नदर घालता. आमकां तो ताच्या मोगांत पोटलून धरता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून तो आमोस प्रवादीचें पुस्तक पोरण्या सोल्ल्यांत अध्याय 5 वाक्य 6 आमकां म्हणटा, सर्वेस्वराक सोदा आनी तुमी जियेतेल्यात. ताका सोदा. तो आसल्यार आमचे लागीं आसलेल्या सकड आस्त बदकाच्या की सडीत मोलादीक दिरवें सोमी तो आसा जाल्यार आमचें जिवीत नंदन, आमचें जिवीत आशिर्वादीत, आमचें जिवीत तें फळां भरीत. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी सोदूंक जाय ताका. ताका आमी भेटोवंक जाय आनी ताका आमचो कर्ण आमी घेवंक जाय. मोगाच्यानो, ते देखून किर्तन 118 वाक्य 5 आनी तो 6 म्हणटा, म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्वराक उलो मारलो. ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निवारलो. सर्वेस्वरो म्हजे पक्षेक आसा. कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसलीच भिरांत म्हाका ना. ही उतरां एक घडी सांगाता म्हणया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. म्हज्या आकांतांत हांवें सर्वेस्वराक उलो मारलो. ताणें म्हजी विनवणी आयकली आनी म्हाका निवारलो. सर्वेस्वर म्हज्या पक्षेक आसा. कसलीच भिरांत म्हाका ना. कसलीच भिरांत म्हाका ना. एक घडी सगळ्यां दोळे धांपिया. आमकांत संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळ आमी आडया. आमकां हर एकल्याक वळखूंचो जाणासो देव आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. आमकां कसलेंच बेना. सगळें आमचें जिवीत सोलोवन व्हरचें ताणें. सगळें जिवीत सोलोवन व्हरचें ताणें. आमी उलो मारतना तो आयकता. आमची काकुळट करता. कित्याक ताका बोगणां आसात. तोय मनीसल्लो देव मनशा रूप घेतिल्लो, मनशापणान बरयल्लो. आमकां समजोवचो. ते देखून आमचें जिवीत ताच्या हातान आमी समर्पण करया आनी आमी सांगया, ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. या कुडींत श्वास आसता पर्यंत म्हजें जिवीत तुजे खातीर तुका आनी म्हज्या जिविताच्या हर एका घडये हांव तुका आराधन करता, स्तुती करता, नामान करता म्हूण ते जेजूक आमी सांगया आनी आमचें जिवीत ताका समर्पण करया. सगळे आमी उबे रावया. ಈ ಗೀತ ಆಮಿ ಗವಿಯ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितले उपकार ताणें केला, कितलें बरेंपण ताणें आमकां केलां. आमचो जीव तो, आमचो स्वास तो, आमचें सगळें जिवीत तो तोच, आमचें सगळें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें. त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाक आमी नमन करया. ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. आमच्या कुडींत बोळ नाटलेल्या वेळार आमकां बोळ जाल्लो तो, आमचे बोळ तो, आमची सकत तो, आमचे खडाप तो, आमच्या बगलेक रावून आमचे जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें. केदें व्हरतें बाग म्हजें आनी तुजें, आमचे हरी एकल्याचें त्या सोमया मुखार आसचें. त्या सोमयाक आराधन करया, नमन करया. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आमी. मोगाचें कालच्या दिसाचें पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें. एक 3 सवालां आमच्या मुखार दवरता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला? तिरासेनेन ताका भियोवन चलतेल्याक ताणें केन्ना तरी सांडलां? ताका उलो मारतेल्याक ताणें केन्ना तरी सोडलां? हें आमी आमकांत विचारया. आमकांत विचारया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला? तिरासानेन ताका भियोवन चलतेल्याक ताणें केन्ना तरी सांडलां? ताका उलो मारतेल्याक ताणें केन्ना तरी सोडलां? ना मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत बिलकुल ताणें सोन घालूना. आमचें जिवीत चलोवन व्हरता.
म्हजे लागीं एक स्त्री उलोवंक आयिल्ली आनी ती एका सुवातेर जी येता आनी बोवारी थोडी क्रिस्तांवांची अक्रिस्तांवांची घरां आसा तांच्या बरेपणा खातीर तांकां वाट मारोग जावचे खातीर ती वावुरली आनी येत स्त्रियेक एका अक्रिस्तांव कुटुंबान माट मंत्रां आनी कालें वायट सकत आनी कालें पुरो केलें करूंक तिका उपाद करूंक तिच्या बांयक कालें घालचें आनी वाटेर कालें घालून दवरचें अशें जायते उपाद्र पूण ह्या सगळ्या मदीं ती स्त्री संतोशान आसा धैर्यान आसा कोण एका अक्रिस्तावान तिका म्हळें आळे तुवें वाटेर येतना कालेंगी गुड्डावन गेलाय आळे तुज्या घरा भितर वायट सकत आयिल्ल्या त्या देखून ती वायट सकत काडीजे नाजाल्यार तुका बाधक जाता पूण ही स्त्री म्हणाली म्हजी पातयेनी म्हज्या सोमयाचेर म्हज्या घरा भितर कोणायकी जागो ना हांवें पातयेवचें ताका तो आसा म्हज्या सांगाता म्हजें जिवीत सोलोन व्हरता तो आनी ती धैर्यान आसा भलायकेन आसा बरेपणान आसा देव तिचें जिवीत सोलोन व्हरना आसा त्या देखून म्हाका हांवें कितें सांगलें कोणी आमकां वायट करून दी अन्याय करून दी पूण आमची पातयेनी ताचेर आमचो बरोवसो ताचेर आनी तो आसतना आमकां कांय बेबिरान ना आनी कोणायकी तो सोन घालना मोगाचें न्हू हें सत कोणायकी तो सोन घालिना तो आमच्या सांगाता आसा त्या देखून तूं जेरमाया प्रवादी अध्याय 49 वाक्य 15-16 कितें म्हणटा एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विस्त्रात गाय आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विस्त्रात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर बरयलां सोमयान म्हजें आनी तुजें आमचे हरी एकल्याचें नांव ताच्या हातांच्या ताळव्याचेर बरयलां तशें म्हळ्यार आमी हरी एकली ताका मोलादीक आमी हरी एकली ताची आमी हरी एकली ताका पवित्र एकल्यान आमचें नांव ताच्या हाताच्या ताळवेर बरयलां म्हळ्यार ताका आमचो कितलो मोग आसा कितलो हुस्को आसा कितली जतन आसा आमच्या सांगाता तो कितलो आसा तें दाखयता मोगाळ भवनांनी भयणीनो पूण मस्त बडी आमी दुबाव करता देव आसा गाय देवान म्हाका सोडलां आमी तसली चिंतना पूण तो सोडिना तो आमचे सांगात आसा परत एक घडी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरया त्या सोमयाक सांगया सोमया तुजेर पातयेता तुजेर विश्वास दवरता तुजो म्हजो सोमी आनी धनी म्हणून हांव घेता म्हजें सगळें जिवीत तुज्या पांयांतळा समर्पण करता म्हज्या जिविताच्या कश्टा दुखा वेळार पिडेशिडे वेळार तुजेर बावर्त दवरता तुजेर पातयेता कित्याक तूं म्हजो देव म्हज्या सांगात आसाय म्हाका सांडून घालनाय ते देखून जेजूक सांगया सोमया तुजेर पातयेता सोमया तुजे एकल्याचेर हांव पातयेता हांव दोनीचेर पांय दवरना तुजेर एकल्याचेर मात्र तूं म्हजो जिवो देव जिवंत देव म्हणून घेता संपूर्ण पातयेनी विश्वास तुजेर दवरता म्हजें सगळें जिवीत तुज्या पांयांतळा समर्पण करता आमी दोळे धांपून बसया आमचो भाऊ थंय गीत गायतना आमचे भावा सांगता गायन मंडळीची ही उतरां आमकां कळीत आसात आमच्या कालसान तावन दोळे धांपून ही उतरां आमी म्हणया सोमया तुजेर हांव पातयेता म्हज्या जिवितांत कसली कश्टांची मोडां आयिल्ल्या वेळार तुजेर पातयेता तूं म्हाका साडिनाय तूं म्हाका सोन घालिनाय तुजेर हांव पातयेता म्हूण संपूर्ण सोमयाक आमकां भेटोवन दिवन आमचो भावार्थ ताचे थिरकर घटकन त्या सोमयाक आमी सांगया आनी हें गीत आमी गावया पातयेता जेसू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगाळा कसांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट मोगाचो
पाकिता जेसु मोगाळा तुझे राव पाकिता जेसु मोगाळा कसांची मोडा मोचे आयल्या सकड़ा मी दिबी घालया मत्तेवाच्या वांजेलांत अध्याय 9 वाक्य 20 आनी 7 ते दोग कुरडे जेजू लागीं येवन दिश्ट मागता आनी जेजून तांकां एक सवाल विचारलें हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात म्हजे वरवीं हें जाता म्हूण तुमी पाती येतात तक्षण ते म्हणाले वय सैबा आमी सत म्हणटा आमी पाती येता मोगाचेनो आमी सुमया मुखार आसा सुमी आमी मागलें दिता म्हणून तुमी पाती येतात गी पाती येता जाल्यार त्या सुमया कडेन ह्या घडी आमी मागया आमच्या काल जमान्यान कितें मागणी ते सवांग घेवन ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या पंपयमायेक समर्पण केलें पूर्ण शेत ह्या पवित्र तळार आसा ह्या घडये ते जेजू कडेन आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यां खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसलीं आमचे कुटुंबाची सांदे आमची भुरगीं बाळां प्रत्येक जावन 10वी PUCची भुरगीं परिक्षेक तयार करून परिक्षे थोडी बरोवन आसात ह्या भुरग्यां खातीर आमी विशेश तरान मागया आमच्या कुटुंबांत अशीं प्रायवंतां मालगणी पिडेस्त भावंडां तांच्या भलायके खातीर आमी मागया कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर आमी मागया अख्ख्या संवसारार शांती समाधान रास जावचे खातीर मागया परत इस्रायल आनी गाजा आमास तांचे कडेन तांच्या मदें झूज सुरू जालां हें सगळें नितलोवचें ही झुजाची मोडां नितलोवचे खातीर आमी मागया शांती समाधान त्या पवित्र गांवांनी रास जावचे खातीर आमी मागया कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण बघता तांचे खातीर मागया आनी आमकां वैयक्तीक तरान कितें कश्ट दूख बेजाराई पिडा शिडा आसा आमचे लागीं सगळें ताच्या पांयां तळ आमी बावार्थान समर्पण करया सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना ताणें कुशी वेल्यार आमकां भलायकी बरेंपण दिवंक तो शकता तेगून त्या सोमया कडेन बावार्थान पातयेन आमी मागया आनी त्या जेजूचे आशिर्वाद सोडूंक आमकां आमी तयार करया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांक Sacramenta Sostang naman koruya Purvila rupa bodla Novyo riti agaya Sarvogvecha askartvishya
प्रार्थुया. येसू मियांचे जो क्रिस्ता या विची साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सोबल सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. संतोषाची बेटा काढून एकामेकाक लागी हाडून पावल्या बापा तेंपलान तुझ्या एका मोला मोगान हाडलाय लागी मोडून आता तुझी कृपा जोडून पिता वर्गाचो मेस्ता बी एका काळजा एका ताळ्यान गीते गायता काळजाणीक जाता एकच कुटुंब कशे जावो मागता बापा तुझे बेसा एका ताळ्यान गीते गायता मोनान आनी काळजाणीक जाता एकच कुटुंब तशे हे मिसाचें बलिदान वेलेंटिया ग्लेन्स डिसोजा हाज्या आत्म्या खातीर पेटोवचें जावन आसा. देव तांकां सस्तनचो विशव फावो करून दी आनी सर्गीच्या रासां तांकां भरती करून दी म्हण आमी मागया. आज आमचे संगी आसात मनादेक बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा, आमच्याच DCCचे पक्षिकेरीचे विकार, तांकां आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या नांवी बरो स्वागत हांव मागतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमयांचे जो क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगान भावान आनी भयणीनो, पंपय मायेक मान करन हें नवें सोलोन व्हरूंक ह्या पवित्र थाळार आमी आसा. देवान ताच्या पुता मारिपात आमकां दिल्लें एक वर्तें दिर्वें जावन आसा ताची आवय मोरी माय. आनी ह्या मोरये मायन देवाच्या कुशेक कालती मान घालें, पुताचो पाटलाव केलो, एक लक्षिली सीस जावंक पावली. तर आमी ह्या मोरये माये सारकें जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक, देवाच्या कुशेक कालती मान घालूंक आनी सदांच देवाच्या पक्षेचे जावन देवाच्या नांवान आमी जियोंक, सोमियाच्या नांवान आमी जियोंक आनी सोमियाची सुवार्ता आमी परगट करूंक. तसो सोमी जेजो क्रिस्त आमकां जाय आसली कृपा आदार मुरये मुखांतर लाभों दी म्हणून हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तर आमी बेटोंकेचें हें पवित्र बलिदान देवाक मानता तसलें जावच्या खातीर आमच्या पातकाचो उणेपणाचो दुग्धन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसाने मागया आनी नितळ काळजान ह्या पवित्र बलिदानाक आमकां आमी आयती करया.
सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक अंदम कांबा वयनिनो मुसुगन्याव सरून सांगता मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध त्या बसून बगयेन सदांच हांव काम मरये सगळ्या देवदत्तां आनी भक्तांक अंदम कांबा वयनिनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया प्रार्थुया काकुलदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी भोव आसक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो पंपय मायचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या सदगयन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप जो तिचो मोग करता तो जिविताचो मोग करता जो तिका सकाळीं थावन सोदता तो संतोश भरीत जाता जो तिका वेंग मारता ताका महिमा मेळटा खंयसरी तो वचूं सरस्पर ताचेर आशिर्वाद घालतलो जो तिची सेवा करता तो पवित्र देवाची सेवा करता जो तिचो मोग करता ताचो सरस्पर मोग करता जो तिचें आयकता तो राष्ट्रांचे अधिकार चलयता जो तिका लक्ष दिता तो सुरक्षीत वस्ती करता जो तिचेर विश्वास दवरता ताका ती मेळटा आनी ताची संतत तिका आपले दायज कशें भोगूंक पावयतली प्रारंभाक ती ताका वांगडे तिंगडे वाटेन चलयतली ती ताचेर भिरांत आनी आकांत हाडटली आनी तिच्यान ताचेर विश्वास दवरूंक जायसर ती ताका सतयतली आनी आपल्या आज्ञा उद्देशी ताची परीक्षा करतली उपरांत ती नीट वाटेर परतून ताचेशी येतली ताका संतोश भरीत करतली आनी आपलें गूट ताका उगडापे करतली तिका सोडून तो पयस वसात जाल्यार ती तिका सांडटली आनी ताचो नाश जावंक दितली परिस्थितीक लक्ष दी आनी वायट जातावन पयस राव तुवें तुकाच लजेक घालचें न्हय कित्याक पथकाक पावयता ती एक लज आसा आनी मान आनी मर्याद हाडटा ती एक लज आसा पक्षपात करून तुकाच वायट करून घेनाका लजे वरवीं तुजो नाश जावंक दिनाका देवाचें उतर हें श्लोक तुजे धर्मशास्त्र पाळटात ती शांतीन जियेतात तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ते शांतीन जियेतात तुजे धर्मशास्त्र पाळटात ती शांतीन जियेतात ती केदींच आदलोवन पडनात तुजे कायदे आनी नियम हांव पाळटां सर म्हज्यो करण्यो तुका दोळ्या मुखार आसात तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ते शांतीन जियेतात तूं म्हाका तुजी विधी नियमां शिकयताय देखून म्हजे वोट तुजी स्तुती गावं सर तुज्यो आज्ञा नितीच्यो देखून म्हजी जीब तुजी उतरां वर्णू श्लोक तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ते शांतीन जियेतात तुज्या तारणाक अत्रे गुण आसा सरस्परा तुजे धर्मशास्त्र म्हजो आनंद म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका सांबाळटलो तुज्या धर्मशास्त्रा वरवीं म्हाका आदार मेळटलो तुझे धर्मशास्त्र पाळतात ते शांतीन जियेतात
Alleluia, 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 Alleluia. हंसू वाट हंसू सत आणि हंसू जीवित म्हणता समी मुझे मारिफात गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापाशी वसो जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सवे असो. तुमच्या सवे असो. मार्काप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जुआवनु जेजू लागी म्हळें, मिस्त्री तुजे नावी देवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडा आसूनय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवार नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करन दुसरेच घडये म्हजे विशांत आपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना, कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षेचो. देवाचे उतार हे. कोकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावानो आनी भयण्यानो, थोडे दिसा आदीं दुबईंत पाकिस्तान आनी इंडिया मदें एक मॅच जालें, क्रिकेट मॅच जालें आनी ह्या मॅचांत इंडिया जिखलें, पाकिस्तान सोलवालें. आनी थंयसर पळयल्यार त्या गॅलरींत पाकिस्तानाक सपोर्टर्स आसले, इंडियाक सपोर्टर्स आसले आनी थोडे पाकिस्तानाक सपोर्टर्स आसले. केन्ना पाकिस्ताना सोलवाता म्हूण कळ्ळें, ताच्या आंगार एक टी शर्ट आहलें पाकिस्तानाचें, ताचे वयर विग्गी इंडियाचें टी शर्ट घालें. हे व्हिडियो पुरो पाश्चात जाल्यार तुमी पळयल्या जावंक पुरो. म्हळ्यार जिखता जाल्यार म्हजो पार्ट ती, सोलवता जाल्यार आमी आनी एका पार्टीक उरता. आमच्या राजकारणींत भारत देशांत आमकां कळीत आसा, एकलो एका पार्टींत आसता आनी त्या पार्टीच्या मुखेलेच्या नांवान खलें बरो उलयतात, कितें बरो उलयतात. थोडे फुडें उलयतात, मागीर हांव उलोवंक ना म्हूण सांगचें आसा. आनी थोड्या म्हयन्यांनी पळोवंक गेल्यार तो ह्या पार्टीन आनी एका पार्टींत आसता आनी त्या पार्टींत आसून त्या मुखेल्या तर्फेन खलें बरो उलयता म्हणना आनी एक थोड्या दिसान आनी एक पार्टींत आसता. हें सदांचें जालां, पक्षांतर करचें, एका पार्टींत जावन आनी एका पार्टीक उरचें आनी कोणाच्या नांवान उलोवचें, हें सदांचें. पूण आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जेजू कितें म्हणटा, ताका बरें करतल्याक, म्हज्या नांवान उलयतल्याक, म्हज्या नांवान आजापां करतल्याक आडाय नाकात. तो म्हजे पक्षेचो म्हणलें जेजू वळखून घेता, तो आमच्या पक्षेचो. तर आतां जेजूच्या पक्षेचो म्हळ्यार कोण वा कितें म्हणलें आमी समजोवचें गरजेचें. आतां पयलें जेजूच्या पक्षाचो कोण, ताची पाळां जेजू थंय रोमोन आसतात, ताची पाळां जेजू थंय रोमोन आसतात आनी जेजूचेर अखंड पातयेनी भावार्थ आसलेलो तो जेजूच्या पक्षाचो. जेजू सांगता तो आसा आनी तसलो मनीस आत्तां जेजू विशांत उलोवन आनी एका घडये जेजू विरोध तो उलयना. थोडे आसात इगर्जेक येतात, दुसऱ्या कडेन येतात आनी थोडे फावटी आमी पळयलां थोडे रितीर चलयनार. आज एका जेजू विशयान उलोवन फाल्यां जेजूत ना वा मोरये विशयान उलोवन मोरीन ना, असले जायते आसात. तांच्या फायद्या खातीर, तांच्या स्वार्थ खातीर जियोवचे अशें करचे आसात. पूण आमी तसल्या पंगडाचे वा तसल्या वर्गाचे, तसल्या पक्षाचे न्हय. जर तर म्हजो भावार्थ जेजूचेर, म्हजी पातयेनी जेजूचेर जाल्यार म्हजी पाळां त्या जेजू थंय रोंबा जाय आनी म्हाका त्या जेजूतान विंगड करचे कसलेंच म्हज्या जिवितांत आसूंक नजो. आमी
दोनीचेर पांय दोन जियोंक जायना एकच दोनीचेर म्हळ्यार म्हणजे भावार्थ म्हजो म्हज्या सोमयाचेर मात्र आनी तो भावार्थ अखंड आसूंक जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून रोमाकारांक बरोवन सांत पावलो अध्याय 8 वाक्या 30 आनी 5 आनी 30 तावन 8 पर्यंत म्हणटा कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी दगदोनी खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तातवार आपाय वा तालवार या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला ताचे मारिपात आमी संपूर्ण जय जोडटा कित्याक इतले हांव खंडीत जाना मरण जावं जिवी जावं सैंबा वर्त्यो संगत्यो जावं वा पोडण्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोमयातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक सच्चें ना त्या देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिवितान खंयची एक संगती म्हाका जेजूतावन विंगड करची जेजूच्या पक्षेतावन विंगड करची संगत म्हज्या जिवितान घडनाय कश्ट जावं पुरो दूख जावं पुरो दुर्बळकाय जावं कितेंय जावं पुरो ह्या सगळ्या मदीं म्हजी पातयेनी म्हज्या सोमयाचेर म्हज्या दनियाचेर आसूंक जाय मोगाचें न्हू हें गरजेचें आनी जो कोण सोमयाचेर देवाचेर पातयेनी दवरता ताचें जिवीत नंदन जाता जेरमाया प्रवादी अध्याय 17 वाक्य 7 आनी 8 कितें म्हणटा जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी तो सोलो मनीस उदकाचे देगेर लायिल्लेल्या आनी व्हाळांत आपली पाळां पावयतल्या रुखा सारको गरमी येतना ताका भिरांत ना ताची पानां सदांच पालचवी सुके दाडीच्या वर्सा ताका परवाना आनी फळां दिल्ल्या बागार तो केदींच रावना त्या देखून आमचें जिवीत जेजू म्हणल्या त्या व्हाळांत उदकांत आमची पाळां रावपा जाय आनी आमची अखंड पातयेनी जेजूचेर कितेंय कश्ट समस्या पिडा शिडा येवं दी हर एका घडये ताचेर आनी ताका सोदून हांवें धांवचें न्ही मोगाचें न्हू हांवें सदांच जेजूच्या पक्षाचो जावन आमी जियेजय म्हणलें हें आमकां सांगता दुसरें हांव कितेंय करता जाल्यार जेजूच्या नांवान आनी त्या जेजूच्या महिमे खातीर आमी करी जाय कोलकाताची तेरेज मदर तेरेजान म्हणली उतरां वी मे नॉट बी एबल टू डू ग्रेटर थिंग्स बट वी कॅन डू लिटल थिंग्स आउट ऑफ लव आमी व्हडलीं व्हडलीं कामां करूंक जावची ना पूण ल्हान ल्हान संगती आमी मोगान करतना सोमया खातीर करतना तसो प्रतिबळ आमकां आसा त्या देखून आमी जेजूच्या नांवान जिये जाय जेजू खातीर आमी जिये जाय जेजू खातीर आमी बरें करी जाय आनी त्या जेजूचें नांव आमच्या जिविता मारिपा तें परगट जाय जाय तें वर्तें जाय जाय मोगाचें तें आमचें काम आनी तिसरो कोण तो जेजूच्या पक्षेचो जो कोण आमच्या बोवारी बरें करता जेजूच्या नांवान मिसांव करता तांकां प्रोत्साहन दितात तांची पाड तापतात तांचे विशयान बरें उलयतात जर आमी केन्नाय कोडी करता आनी एकल्या विशयान पाड उलयता आनी एकल्याक सकयल घालूंक आमी प्रयत्न करता जाल्यार आमी जेजूच्या पक्षाचे न्ही आमी सैतानाच्या देवसराच्या पक्षाचे त्या देखून जेजूच्या पक्षाचे लक्षणां कितें म्हळ्यार बरें कामाक प्रोत्साहन दितात बरें केल्ल्या विशयान बरें उलयतात आनी तांचे सांगाता मेळोवन बरें करतात ते जावन आसात जेजूच्या पक्षाचे तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ करतना आमी सदांच जेजूची जावन जेजूच्या पक्षाचे जावन जियोंक आनी आमची पातयेनी सदांच जेजूचेर अखंड जावन दवरूंक आनी आमच्या जिवितांत बरें करूंक ते जेजूच्या नांवान आमकां जियोंक तसो सोमी आमकां कृपा दिवन दी गज असली जानवायेचें देणें पयल्या वाचपाक सांगल्या प्रमाणे तें जानवायेचें देणें तसो सोमी आमकां हर एक लागीं दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आमीन आमी आयल्या तुझे संग बाबा आमच्या रस्त्यारा बोल घेतो दयेत्यो लालेवन मराता तुरबे देण्या दातारा आणि घेऊ आमी आयल्या तुझे संग बाबा आमच्या रस्त्यारा ओपून घेतो दयेत्यो लालेवन परता कुर्बे देण्या दातारा उबे रावया
म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्फूर्त मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावं निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेसूचें नांव आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वयशे आमी करूं हवो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पंपय मायेक आज आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वांकणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्र आत्मेच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनी प्रकार तिने संवसारा फांकयलो. तो जेजो क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सलगीचो सगळो दाळबाळ तुजी थोर महिमा वाखणटा. तांचे संगती आमचे थाळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पो सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे सर्वेश्वराची नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपले सुशेन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायान. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें येरागान पातकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करान. Bavarta sogun pargachoyan. सोम्याची तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुन
बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडोवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विसारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडे. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सोर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकोळट कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमकां सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव पारमरी देवाची मागीर सांगाती बागेवन जुजय दिसो पती बागेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्ता बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातां तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेसून शिकयल्या उतरांनी बापा गुलो मारिया सांगता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दे. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो वशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकनांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिरेंतलें आनी सर तरेच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तो वाटाय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सुमयेची शांती एकामेकांक वांचून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सुमया तुमचे उतर येवचे म्हाका भवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या काळजांत येता तुकाच म्हाका देवो चिडी नंद
काळजात ये म्हूण मागता मागोस तुका देवू तुझे दयेक जाता तुझ्या पोस्ताय उर्बेस लाभयता सुकून गेल्या शेळ्या गोपान फाटीं घेता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात ये म्हूण मागता मागोस तुका देवू तुझे दयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात ये म्हूण मागता मागोस तुका देवू तुझे दयेक जाता सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयसो उगडास घडोवन या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय औंका मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजीवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जावं या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मावला आशीर्वाद तुमचेर वतो आमेन वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाची वडुका तुझी वास मागेल्या तुझी वास मागेल्या तुझी वास मागेल्या आमा पासो उपकार मागची मागणी फात कशा कथबिणे सलमाले आमक्वारी आणि पवित्र सारेचे राणये बावार्थ अस्कस सावन कोटेपण सैतेवून जावच्या ह्या दिसांनी आदी मागान बावार्थी आसल्या पॉम्पेच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें कुशी वेलाय बॉम्ब्यांक आनी देवसारांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यात तूं आज देव कृपेचे आवय परी सर्गेची काकुळतीची भंडारां संवसारार चराय कुशीनी उदार मनान वांताय तुवें हे देवळे काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या पाटात मुजेरी हे आंकवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परते आनी तुज्या आदाराचे हे देवळे गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळत कर कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले बरे म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र जारेची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता नमान राणये काकुळतीच्या माये नमान आमच्या जिव्या अमृता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता आमी परदेशेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता आजकार उसकार सोण आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर पडते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेसू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दोलोबी आंकवार मरये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर पंपे मायेच्या मजतीन देवान आमकां गेल्ल्या सर उपकारांक आनी बेसांवा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया दोगां जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्याक अर्गां दितात दोगां जाणां वायटा विघ्नान वारांतले राखून मेल्ल्याक अर्गां दितात एक व्यक्ती बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां दिता
एक व्यक्ती ही बरी सैरीक फावो केल्ल्या करकां दिता. एक व्यक्ती खासराचें कार्य बऱ्या तरान चल्ल्या करकां दिता. एक व्यक्ती सदांय मिसाक वचूंक फावो केल्ल्या करकां दिता. 4 जाणां मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात. ह्या अर्गां उल्या सांगता आमचे खासगी अर्गां उले आमी मोरये मुखान देवाक समर्पया. अर्गां दिवचे मागणे. पॉम्पेच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हणून उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूचे पाप करना तुले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येता. म्हजो वर्तो मोग करची करी हांवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव येता. म्हजे कंतीन तुवें म्हाका सण्ण घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुसयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पॉम्पेच्या तुज्या सिंहासनांतावन काकुळटीचे एके दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बाबरतान तुजे लागीं मागल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्ट दिल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सरशीं धांवून येती. हांवें आनी सोमेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकारांत आशिर्वाद दिले. पॉम्पे माये तुका अर्गां जावं. आमेन. सर आमची मागणी ते सावा पॉम्पे मायेच्या मरिफात देवा मुखार आमी दवरया. दयेकन आमी बसया. 10 जाणां पिडा गोवन जावन दीत म्हूण मागतात. 13 जाणां बरी भलायकी फावो जावन दी म्हूण. 14 जाणां बरी सैरीक फावो जावन दी म्हूण. 13 जाणां भुरग्याचें देणें फावो जावन दी म्हूण. 2 जाणां बरें काम फावो जावन दी म्हूण. 5 जाणां मोतीक समाधान माया मोग राव जावन दी म्हूण. एक व्यक्ती जागो बऱ्या मोलाक विकोन वचून दी म्हूण. 2 जाणां बरें काजारी जिवीत फावो जावन दी म्हूण. 13 जाणां चिंतली कामां जावन दीत म्हूण. एक व्यक्ती ICUंत आसली व्यक्ती बरी जावन दी म्हूण. एक व्यक्ती बरो रिपोर्ट मेळोवन दी म्हूण. एक व्यक्ती स्ट्रोक संपूर्ण ग्रून जावन दी म्हूण. 13 जाणां वायट विज्ञान वरांतलें राखून व्हरून दी म्हूण. 2 जाणां काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावन दी म्हूण. एक व्यक्ती सदांय मिसाक वचूंक फावो जावन दी म्हूण. 2 जाणां विंगड जाल्ली कुटुंबां मानस्ताप सामाज जावन दी म्हूण. एक व्यक्ती धाडिल्ले पार्सेल फावो त्या जाग्याक पावोवन दी म्हूण. 14 जाणां कोर्टीच्या केसीन जीक मेळोवन दी म्हूण मागतात. ह्या मागण्या सांगता हो बुधवार प्रत्येक रितीन प्रायून ताका खातीर मागचो दीस जावन आसा. आमच्या कुटुंबांत विरगजींत आनी आमकां वळखल्या सर प्रायून तसो आमी उडास काडया. तांच्या ह्या प्रायेर तांकां देव बरी भलायकी तांकां फावो करून दी. तांकां सदांच मोतीचें समाधान जिणें संतोश आनी जिवीत सारूंक जाय अशी कृपा तांकां देवातावन आनी कुटुंबादारातावन मेळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. सर आमी तुम्ही गेल्या उगडास कर ये भोव दयाळी हांव क्वार मोरये तुज्या आश्रयाक धांवल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजे मध्यस्थी सोदलो कोणूच तुजी कुमोग मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणेय आयकोंक ना. हे पातयेन देर घेवन तुजे सरशीं धांवून येता. हे हांव क्वारीचें हांव क्वारी मुचे माये तुजे सरशीं येता. पातकी आनी कंतीश तुजे मुखार रावता. मनय जाल्ल्या देवपुताचे आनी मुचे माये म्हजे मागणे तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मोरये तुजे लागीं पातयेन मागल्ले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कृपा जोडूंक कशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफात जोडयेत म्हूण तुवें सांत दुमगाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आमी सारक्यो बसावण्यो सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं परतता. पॉम्पे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायतीं आजापां चलयल्यान तर तूं आमची दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या बावडतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोग मागतां. भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाई करिनाका बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बाचाव कर. आमेन.
भाग्यवंती अंकवारी आम्ही तुका वर्णेशें कर म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी भोव पवित्र सारीचेर आनी आम पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर प्रार्थुया ए देवा तुझ्या एकल्या आस्पुतान आपले चिनये मोरना आनी पुनः जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या भाज्या विचें नाम आमकां सोडून दवरला बागेत अंकवार मोरयेचें भोव पवित्र सारीचें मिस्टर आमी नियाळतना तातूं आटा पिल्ले असो आमी पाटलाव करिसो आनी तातूं बासायले आमी जोडेशें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतता त्याच क्रिस्तांवच्या सोम्या मारिफाट आमेन सोम्याचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संवसार सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सोम्या जेजो क्रिस्ता मनशा कोळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे बरी तो मनीस जालोय बावार्थान तुजे सचे आयलेल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुझे हात दवन तांची पिडा तुवें गुण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली विविध तराच्या पिडेनी कश्टांच्या आनी तुज्या आवयची पंपय मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडांचेर तुजी दाल दिश घाल तुजो दैवीक हात तांचेर दवर ते मारिपा तुजी गुण गची सका तांचेर देंवोवन दी आनी सर पिडेशिड्यांतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी अशें तुजें थंय गुंड बावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन तकली बघून आमी आशिर्वाद खान घेया प्रत्येक जण पिडेस्तां खातीर आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार आमच्या वळखी जे कोणी पिडेस्त जाता तांचे खातीर विशेश तरान आमी मागया सोमी जेजो क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखो तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाड दको तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करो तुमचे वयर असो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक आनी सर पदवेदा देव बा आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद वतो आनी तुमचे सवे सदां आसो आमेन मोगाशनो आमचे संगी आसात मनादिक बाप अनिल आल्फ्रेड डिसोजा पक्षीगेरेचे विकार तशेंच पॉम्पे मायच्या पोन शेता बरें पक्षीगेरांत एक पोन शेत आसा सांजुदाक समर्पिल्लें त्या पोन शेताचे निर्देशक हांगासर आमी मोगान तांकां येवन मेसाचें बलिदान नोवेन तशेंच आराधन चलोवंक विचारल्या वेळार तांणी मोगान आमकां जायत म्हळें आनी हांगासर आमच्या संगता आसून आमच्या सर्वां खातीर तांणी मागल्लें आसा तांकां फिरगस कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक सर बरें मागता हे भक्तीक कार्य प्रसार करूंक आमकां आदार दिल्ले सावन आसात डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे मालक स्टीफन मेंडेस आनी तांच्या सर सिब्बंदी वर्ग आसो प्रत्येक रितीन आज आमकां सदांच कॉयर पंगड आनी जॉन मास्टर्स हर एका बुधवारा आमकां कॉयराक हेल्प करतात तांकांय फिरगस कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांकां आभार मानता ये पवित्रत्या रसारा हाटने तुरबेची पांडारा बरी काळसा तुझी ससना एक रामका तुझी तेंपला तुका Sarveshwari, pois canto
पैरुसार माये बगेन कुर्साचे कुर्बेन द्वारा आमकां आमचे देवा आमच्या आनंद मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.